टॅक्सी संघटनेच्या वांगड्यांनी तसेच फुडाऱ्यांनी मंगळारा मंत्री जयेश साळगांवकर हांची भेट घेवन आपल्यो मागण्यो तांच्या मुखार मांडल्यो। टॅक्सी धन्यांनी मिटर बसोवपाची तयारी दाखयल्या, मात ते म्हणटा पयलीं गोंयांत चलपी बेकायदेशीर वेवसाय थांबयात, सगळे टॅक्सी वेवसाय कायदेशीर करात। टॅक्सीवाल्यांच्या आंदोलनाक आपलो तेंको आसा म्हूण आश्वासन मंत्री साळगांवकरान दिलां। आरडीएक्स गोवा खातीर रेशमा घुसचंद, गौतम शिरोडकार। आमची इतलीच मागणी आहा, हे तुम्ही मिटर फिटर GPS लावचे पळय म्हणटात, आमी सगळे लायता, पूण जे गोंयान इलिगॅलिटी ज्यो चल्ल्या त्यो लिगलायज केल्या नंतरूच आमी हे जे तुमी कितें लावंक सोदतात ते आमी लायतले ना म्हणिनात। मिटर बसोवंक जाय बसयतले जेन्ना आमकां दिसता बाबा हें सगळें सुरळीत जालें किंवा तेंच्यांनी केलें जाल्यारूच। पूण ओला उबर ज्यो येवंक सोदता न्हू तांकां आमी कदापि हांगा थारो दिवचो ना, हें तुमकां आतां सांगूंक सोदता इन शॉर्ट। आनी ही कृती आमी करून दाखयतले। सपोज हें तर जालें ना, आतां आमकां जयेश साळगांवकरान एश्युरन्स दिल्लोच आहा, आमचे सगळे मेंबर्स म्हणटा आतां कितें तरी व्हडली कृती करान ती आमी करतली, हें तुवें लास्ट सांगता। हे आतां फक्त पळय जयेशाक मेळूंक येयल्या ते फक्त हॉटेलियान पळय आमी आसता किंवा आमच्या नॉर्थ गोवान किंवा सावथ गोवान फक्त दोन एक्झिक्युटीव आमी आपयल्ले आहा। सपोज सगळ्यांक तर आपयचे पडले येतले आनी सगळें आमी पॅरलायज करून उडयतले, ही निमणी शिटकावणी गोवोरमेंटाक दिता। तेन्ना येन्नाच जर आतां आमी हाडल्या त्या गोवोरमेंटान मातसो शादूर रावचे, फुडें तुमकां सत्ता जाय जाल्यार कितें रेग्युलरायज करपाक जाय पळय हो आमी सगळ्यांनी पसंत करपाक जाय। धंदो टॅक्सी बिझनस कसो रेग्युलरायज करूं म्हटलं पळय तो, ज्याच्या कारणान जे ट्युरिस्ट गोंयान येता हेंचेर अन्याय जावचो न्हू, एट द सेम टायम आमच्या ट्युरिस्ट भावांकूय बिझनस मेळचो आनी तेंचोय धंद्याचेर तेंच्यांनी फुडले जे चिंतलेले आसा, थोड्यांनी लोन काडलेले आसतले, थोड्यांचो फॅमिलीचो आनी 10 वर्सांचो फुडलो प्लॅनिंग आसतलो। ते फूल प्लॅनिंगाच्या अंडर जर तांकां एक सेक्युरिटी मेळपाक जाय की हो 10 इयर्स तेजेर प्लॅनिंग केला पळय त्या प्लॅनिंगा प्रमाणे तेंचे डेली वेजीस तांकां कितें आसा तांकां रेग्युलर मेळपाक जाय। आनी टॅक्सी बिझनस आतां गोंयकारांक उरपाक जाय, ते भायले कोण येता पळय आनी तांकां पळय प्रमोट जाता थ्रू ब्युरोक्रेसी थ्रू आनी कितें प्रेशर येता पळय हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी टॅक्सीकारांक न्याय मेळपाक जाय। आनी हांव टॅक्सीकारांक एक एश्युरन्स करता की हांव विनोद ऑन बिहाफ ऑफ विनोद पालेकर हांव सांगूंक सोदता, मायकला जे म्हाजे उलोवप जाल्ले आसा, आमी तिगूय जाण मेळोन कोस्टल बेल्टाक आमचे चड टॅक्सी ओनर्स आमचे कोस्टल बेल्टाक जे आसा आनी आमी तिगूय जाण मेळोन हे टॅक्सी ओनराचो इश्यू फुडें व्हरतले, तांकां न्याय दिवपाक प्रयत्न करतले। पूण आतां अती जालें, खूब आश्वासनां जालीं आनी ही आश्वासनां फुकटची खाल्ली म्हणून आयज आमकां हें भोगचें पडलें। आमकां कितें आसलें की जे 8,000 प्रायवेट गाडयो ज्यो हांगा चलतात भाड्याक दितात इलिगली ते बंद करपाक जाय आसलें। हे बंद केल्या उपरांत हो जो मिटर GPS कितें आहा ते आमी लायतले। आनी एट द मोमेंट गोंया हांगा जे फेसबूक वॉर चलता हें ऑल ओवर द वर्ल्ड पावलां आनी जे ते म्हणटा की आमी पयशे सुबेज घेता, पूण तुमकां कोणाकूच कळना की सेफ हा गोंया म्हणून एकटो टॅक्सीवालो असना की हे हॅव डन मॉलेस्टेशन ऑर रेप काय कोणाचा मोबायल चोरला की कोणाची पर्स चोरल्या म्हणून एक कोणाला कंप्लेंट ना। आनी कोण तरी येता महेश सरदेसाय आनी सांगता आनी पिटिशन फायल करता एगेन्स्ट आमच्या आनी आमकां गुंडान थक म्हणटा आनी आपूण सुशेगाद कॅनडाक रावता। तुमकां दिसना की हे सगळे प्री प्लॅन आसा म्हणून?